हो आसा पणजेचो फेमस मँग्रोव बोर्ड वॉक. पाट्यार सेंट्रल लायब्ररीच्या फाटल्यान एक 6-7 वर्सां पयलीं हो प्रोजेक्ट केल्लो. मँग्रोवजां भितर अशे तरेची लाकडाची वाट तयार करून एक असो सुंदरसो प्रोजेक्ट, असो भारतांतलो एक असो युनिक असो प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी ताका सुरवातेक भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. अशे शेकड्यांनी लोक आनी खास करून यंग जनरेशन हांगा दिसभर येताले आनी हांगा हो एक सामको मोठो सेल्फी पॉयंट जाल्लो. सो ताजे खातीर हांगा एक वेगळोच एटमॉस्फियर आसा. हांगा जर येत जाल्यार तुका आपूण पणजे आसा दिसचोच ना, इतले तरेचो एटमॉस्फियर हांगा आसा. पण फाटली 4-5 वर्सां खास करून कोविडा नंतर हांगा मातशी हो हांचो परिस्थिती मातशी बिकट जाल्या. हांगा मातशी मेंटेनन्स कंप्लिटली बंद जाला आनी ताजे खातीर कितलेशेच प्लॅन्क्स हांगा निखळ्ळ्या, लाकडाचे कुडके गेल्या आनी एक डेंजरस कंडिशन जाला. कोण लोक भितर पडपाक शकता अशे तरेची परिस्थिती आसा. जाता तितले बेगीन ऑथॉरिटीनी हाचेर लक्ष घालून हे जे रिपेर करून घेवपाक जाय आनी एक्सिडेंट जावचे पयलीं कितें तरी हाचेर उपाय काडपाक जाय. त्या शिवाय हांगा क्लिनिनेसूय बीन जायना. पयलीं हांगा क्लीन करपा खातीर एक मनीस आसतालो खंय, तो येताना, सेक्युरिटी ना आनी अशें जाल्ल्यान हांगा आतां लोकांचें लक्ष हांगा कमी जालां आनी लोक कमी येवपाक लागल्या. ताजे खातीर आतां हो एक प्रेमी युगला खातीर एक असो तरेचो अड्डो तयार जाला आनी म्हणून कांय फॅमिलीजूय हांगा येवपाक कचरतात. सो अशें हळू करून ह्या बोर्ड वॉकाक जो भारताचो एक प्रेस्टीज आशिल्लो आनी गोंयचो आनी पणजेकारांचो एक असो एक बरो प्रोजेक्ट असो आशिल्लो आनी जे लोक हांगा खंयच्यान खंयच्यान येवन हांगा भेट दिताले, त्या प्रोजेक्टाची अशी परिस्थिती जावपाक जायना आनी ताजे खातीर हो 1-2 कोटी रुपया बांदून आनी हो गोंयचो एक फेमस आर्किटेक्ट जेराल्ड डिकून हांणी हो प्रोजेक्ट डिझायन केल्लो आनी हो खरोच अजुनूय सुंदर आसा. आनी हाका एक मारीकशें मायनर मेंटेनन्स करपाची गरज आसा आनी ते जाता तितले बेगीन हांच्यांनी करून ताका परत एकदां ह्या प्रोजेक्टाक आनी ह्या मँग्रोव्ज बोर्ड वॉकाक पयलींची प्रतिश्ठा हाडून दिवपाक जाय आनी परत लोक हांगा येवचे आनी खास करून हांगा जे मँग्रोव्जां बद्दल हांचे बर्ड वरायटी बद्दल हांगा इन्फॉर्मेशनाचे बोर्ड आशिल्ले, ते बोर्डूय निखळ्या. सो हे एक थोड्या खर्चा भितर हें जावप शक्य आसा. मातशें ऑथॉरिटीन हाचे भितर बेगिनात बेगीन लक्ष घालून हो मँग्रोव बोर्ड वॉक परत एकदां एक्टिव करचो. My name is Kajal Pandey, student of BSc Nursing. I already completed my nursing degree and I started here coming in something when I was in 10th standard, and they started building mangroves in 2018. They started that time. It was like such a good place and the maintenance was good. Everywhere you can see this plot, these places there. Even here they have written about the mangroves and all the regarding mangroves, that species are there, like what type of fishes are there, what type of animals or birds are come here and they be there. Everything was written with their information, with their species name, with their information, and regarding what they eat also. Everything was there, and they were like, there was one security used to sit there because the time when it was built, no, that was like all type of people has to come, like wedding people, pre-wedding shooting was going on over here. It was good, but now people are coming just for, you can see now, you already saw what is going on here. Not now also, since I think after COVID they have started this. So it was good. Even the maintenance, there was one member who, I think he's from municipality only, he used to be here till morning 9 to 5. He used to clean everything. And if people are sitting up like this, they were sitting, they were writing. See, now you can see anywhere they have written this, love, that. First it was not like that, it was totally clean. And if someone is doing also, they used to come and shout at Papa, please don't do, this is a good place, you can sit. If you want to throw your things, there is a dustbin. Now you can see the dustbin also is not maintained. Why less people are coming? Because of this thing. People are coming and doing this. If their family members are coming, they don't want to see, no, like why, see, we are disturbing them, it's like that, so they don't come, and because of that the maintenance has become low. Hi, my name is Shubha Rathod and I am from Old Goa.
and I'm standing here in Mangroves, Panjim, behind library, and this is the current situation. Now we can see here it is very unsafe here because the planks it is going down, it is not in the level, it is very risky, we can't go there, we don't know what will happen over there. And the other thing is that the time when it was built, boards were there and all the information about the species, everything was written, but now you can see there is no boards, no information, nothing is there. And further, if we go over there at the last part, there is no plank also, we cannot go there because it is really very risky, we can fall over there. And there is no light also here, they are not working, there is no cleanliness, nothing is there. So coming here, we have to think twice. Is it safe? We can sit here, we can enjoy things. Now I can't trust this thing. आता हांव जो बसला तो हो जो मँग्रोव बोर्ड वॉक आसा तो हालींच नवीनच केला आनी अजून ताचें इनॉग्रेशन जावना आनी कोणाक खबरूय ना, कारण हे जे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसा ताच्या ऑपोजीट जी बिल्डींग आसा जी अंडर कंस्ट्रक्शन आसा ताका तेकून हो बोर्ड वॉक मँग्रोव बोर्ड वॉक तयार केल्लो आसा. आनी तांचो प्लॅन आसा की हो व्हरून सेंट्रल लायब्ररी कडेन जो मँग्रोव बोर्ड वॉक आसा आदलो ताका व्हरून कनेक्ट करपा आसा. ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसा ताच्या ऑपोजीट जे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डींग आसा ताच्या सायडींच्यान हो बोर्ड वॉक वता आनी तो सद्याक पाटो ब्रिज आसा, ओल्ड पाटो ब्रिज ताका थंय पर्यंत पावला आनी ताचे फुडें तो खंय मागीर सांता मोनिका जेटी पर्यंत वतलो आनी ह्या सायडीच्यान तो व्हरून आदलो जो सेंट्रल लायब्ररीचो बोर्ड वॉक आसा थंय व्हरून कनेक्ट जातलो. सो असो खूब एक 200-300 मिटर लांबायेचो हो बोर्ड वॉक तयार जातलो आनी ही खरी म्हणजे सामकी पणजेची शान जातली, कारण हांचे जे एटमॉस्फियर आसा तुमी आयकलां आसतलें फाटल्यानच्यान बॅकग्रावंडान कोकीळ गायता आनी हांगा कितलेशेच तरेचे पक्षी आसा आनी तुमी जर हांगा जर येवन बसत जाल्यार तुमकां दिसत ना की पणजे बसला म्हणून. आनी अशे तरेचें वातावरण हांगा सुंदर वातावरण आसा आनी हो जो नवो जो बोर्ड वॉक आसा तो तर इतलो सुंदर आसा की हांगच्यान जी सायडीन ऑपोजीट सायडीन मळ्यातल्यो ज्यो बिल्डिंगो आसा, ओल्ड बिल्डिंगो, ओल्ड मळा ब्रिज, पाटो ब्रिज इतली सुंदर दिसता ह्या बोर्ड वॉकावर रावून. सो ही खरें म्हणजे हे पणजेचें एक शान जातलें. ऑलरेडी तो सेंट्रल लायब्ररी फाटलो आदलो बोर्ड वॉक आसा त्या शिवाय हाका एड जातलें तेन्ना एक वेगळेच तरेचें वातावरण हांगा तयार जातलें आनी हांगा चडांत चड लोक येतले. आतां हो जेन्ना नवीन मँग्रोव बोर्ड वॉक तयार केला तर खरें म्हणजे सरकारान जाता तितलो बेगीन तो आदलो जो आसा तो पयलीं रिपेर करपाक जाय, कारण ताजे ते जे पळय खंय खंय खळयो गेल्या आनी खंय डेंजरस कंडिशन तयार जालां तें पयलीं जाग्यार घालपाक जाय आशिल्लें, पूण तें करनासतना ताका कंप्लिटली दुर्लक्ष करून हो नवो काम सुरू केलां. सो अशें जावपाक जायना की फाल्यां ती परिस्थिती त्या ओल्ड मँग्रोव बोर्ड वॉकाची जाल्या तशीच परिस्थिती हांगा जावपाक जायना, म्हणून उपाय घेवपाक जाय आनी सगळ्यांत पयलीं पाट्या वयलो जाता तितलो बेगीन सुरू करपाक जाय. आनी आतां हो केन्ना हाचें इनॉग्रेशन जाता ते हाची वाट पळोवया, कारण जेन्ना हे दोनूय बोर्ड वॉक जॉयन जातले आनी ताजो प्रॉपर रिपेर जातले तेन्ना एक पणजे खातीर एक खरी मेजवानी आसतली पणजेच्या लोकां खातीर, ट्युरिस्टां खातीर आनी हांगा येवन कोणूय रिलॅक्स जावपाक शकतलो अशे तरेचें हें वातावरण हांगा आसा. सो आतां हो बोर्ड वॉक आनी खास करून तो नवीन मँग्रोव बोर्ड वॉक आसा तो केन्ना सुरू जाता ताची आमी वाट पळोवया.